नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. समाजसेवा, दानधर्म, अहिंसा आणि त्याग ह्या मूल्यांचेर आधारीत जैन समाजान समाजा मुखार प्रेरणादायी आदर्श निर्माण केला अशें उपराष्ट्रपती सी.पी. राधाकृष्णन हांणी केला. मुंबईत काल सांजे आयोजित केल्ल्या जैन दिक्षा सुवाळ्यात ते उलयताले. जैन समाज देशभरात वेगळ्या माध्यमांतल्यान समाज हिताचें काम करता. सेवा हीच जैन धर्माची वळख आसा अशें तांणी म्हळें. ह्या सुवाळ्यात 64 जाणांक दिक्षा दिवप हें आपल्या खातीर प्रेरणादायक आसा. तातूंत संयम, साधेपणा आनी आध्यात्मिकतेचो संदेश समाजाक मेळटलो अशें तांणी मुखार सांगलें. हे कार्यावळीक महाराष्ट्राचे राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा, मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस, रोजगार आनी उद्देग मंत्री मंगल प्रभात लोढा हांच्या सयत जैन धर्माचे वेगवेगळे मानिस्त हजर आशिल्ले. I am pleased to be here today at the first convocation of the Ratan Tata Maharashtra State Skills University, Mumbai. Today is not just a celebration of academic achievement, but a milestone in India's journey towards becoming a global hub of skilled human capital. I extend my heartiest congratulations to all the graduates, and your success reflects not only your hard work but also the vision behind this university to create the workforce that is not just educated but truly skilled, adaptable and ready for the future endowment. When I was the governor of Maharashtra, Jharkhand and other states, I have always stressed upon the need for skill development and learning of the new age technologies. लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला हांणी जयपुरात आयोजित केल्ल्या लोकतंत्र आनी समाचार पत्र ह्या विशयावेल्या एका राष्ट्रीय परिशदेत बीजभाषण केलें. राजस्थान पत्रिका ह्या खबरापत्राच्या स्थापणूक दिसा निमतान ही कार्यावळ आयोजीत केल्ली. लोकशाही घटमूट करपा खातीर खबरापत्राची भूमिका मोलादीक आशिल्ल्याचें सभापती बिर्ला हांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें. कितने समय आए, कितनी आक्रमणता हुई, हमारी संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया, हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों को नष्ट करने की कोशिश की. आदरणीय गुलाब कोठारी जी बता रहे हैं, शिक्षा पद्धति के अंदर वैसी शिक्षा पद्धति की नींव रखी जो हमारे मूल्यों को, हमारी संस्कृति को, हमारे संस्कारों को, हमारे विचारों को, हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं को जिन्होंने लंबे समय तक समाप्त करने का प्रयास किया. कितने ही आक्रमण आए लेकिन भारत के मूल स्वभाव लोकतंत्र को कोई समाप्त नहीं कर पाया. पुणे जिल्ह्यातल्या उरळी कांचन वाठारात आशिल्ल्या निसर्गोपचार आश्रमाचो वर्सुकी दीस जालो. त्या निमतान वेगवेगळ्या कार्यावळींचें आयोजन केलां. राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश हांणी घेवन उलोवप केलें. गांधी जी की एक राइटिंग आते हुए पढ़ रहा था, जिन्होंने लिखा है कि उरली कांचन जैसे प्रयोग से सिर्फ शारीरिक रूप से ही हम स्वस्थ नहीं होंगे बल्कि हमारी आत्मा भी बेहतर होगी. तो आत्मा और स्वास्थ्य दोनों को बेहतर करने की परिकल्पना जहां गांधी जी ने की, आज मैं वहां आपके बीच खड़ा हूं. मैं याद करना चाहता हूं डॉक्टर दिनेश मेहता जी को, दिनसा मेहता जी को, जिनके साथ 1944 और शायद 47 में या 46 में गांधी जी कभी 144 दिन और कभी लगभग 80-90 दिन तक रहे, जिनके उपचार में. देशात सगळ्यात अधिक काळ पदार रावपी फुडारी म्हणून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या नावाची नोंद जाल्या. तांणी सेगीत 8,931 दीस सरकाराचे मुखेली म्हणून काम केला. ह्या पयलीं सिक्कीमचे आदले मुखेलमंत्री पवन कुमार चामलिंग हांच्या नावाचेर 8,930 दीस सरकार मुखेली म्हणून काम केल्ल्याची नोंद जाली. ती फाटीं मारून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तांचो विक्रम मोडला. ह्या काळात तांणी मुखेलमंत्री म्हणून गुजरातात केल्ल्या कामाचो लेगीत आस्पाव आसा. सेगीत 3 फावटी ते लोकसभेचे वांगडी म्हणून वेंचून आयल्यात. मध्य पूर्वेंतल्या झुजग्रस्त परिस्थितीच्या फाटभुंयेर भारताची उर्जा सुरक्षा घटमूट करपा खातीर अमेरिका आनी रशिया ह्या दोनूय इश्ट राष्ट्रांनी भारताक तेंको दिला.
अमेरिकेतल्या टेक्सास बंदरांतल्यान LPG आनी रशियेंतल्यान कच्चे तेल घेवन येवपी 2 जहाजां मंगळूर बंदरार पावल्यात. सध्याच्या झुजग्रस्त परिस्थितीच्या फाटभुंयेर हवाई इंधनाच्या मोलांत वाड जावपाचे संकेत नागरी उड्डाण मंत्री राममोहन नायडू हांणी दिल्यात. ह्या मोल वाडीचो परिणाम प्रवाशांचेर जावचो न्हय हे खातीर सरकार यत्न करता अशें मंत्री नायडू हांणी सांगलें. ते काल आंध्र प्रदेशांतल्या विशाखापट्टणमांत एका कार्यावळींत उलयताले. हवाई इंधनाचें मोल प्रत्येक म्हयन्याचे 1 तारखेक थारायता. ताका लागून 1 एप्रिल सावन मोलांत वाड जावंक शकता अशें मंत्री नायडू हांणी सांगलें. ह्या विशयाचेर विमान कंपन्यां वांगडा सरकार चर्चा करता अशी माहिती लेगीत तांणी दिली. मिरवणे पेडण्याची श्री कुलस्वामी रामपुरुष संस्था आनी कला संस्कृती संचालनालय हांच्या जोडपालवान भजन महोत्सव संस्कृती उत्सवाचे आयोजन केले. ह्या कार्यावळींत मुखेल सोयरे म्हणून उदका स्रोत खात्याचे मंत्री आशिल्ले. थळावे आमदार जिता आरोलकर, आदले सरपंच बाळा उर्फ प्रशांत नायक, नगरसेविका अश्विनी पालयेकार, नगरसेवक किनळेकर देसाय हाजीर आशिल्ले. उक्तावण सत्रांत मातयेक आकार दिवन ह्या भजन उत्सवाचे उक्तावण जालें. अनीश पोके हांणी संत तुकारामाची वेशभूषा तेरेखोल न्हंय पात्रांत होडयेर बसून साकार केल्ली. मंत्री सुभाष शिरोडकर हांचे हस्तुकीं उमेश वरख हांचेर हृदय प्रत्यारोपण करून तशेंच आनीक एका भुरग्याक शस्त्रक्रिये खातीर अर्थीक मजत केल्ले खातीर आमदार जीत आरोलकर हांचो मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी भोवमान केलो. ह्या वेळार समयी नाच तशेंच वडील कलाकारांच्या मानेस्तांच्या हस्तुकीं भोवमान जालो. मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी मार्गदर्शन केलें. पणजी आसूं, मडगांव आसूं, शिरोडे आसूं किंवा आज हांगसर पेडण्यां, तर ते पळयन दिसता. कारण तातूंत भितर नाविन्य पद्दतीन घालून कला घालून आमची भयणी जी आसा पळय ताणें तें सादरीकरण केलें. आनी एकंदरीत हांव बारीकसाणेन पळयतालो की एकंदरीत सगळें समयी नृत्य सादारणशे 10 ते 15 मिनटांचे आशिल्लें. ह्या सगळ्या समयी नृत्यांत बेज खंयची आशिल्ली जर जायत ती भगवद्गीतेंतली आशिल्ली. भगवद्गीतेंतली बेज आशिल्ली. म्हणजे ताणें हांगसर सादरीकरण केलें. तो महाभारतांतलो रथ ताजें सादरीकरण केलें. ताणें सादरीकरण केलें हांगसर कृष्ण आनी राधा. लक्षात घेयात, ह्या सगळ्या अशा प्रकारच्या कार्यक्रमांतल्यान सांस्कृतिक कार्यक्रमांतल्यान आमकां अभिप्रेत जाता ती आमच्या भारत देशाची 5000 वर्सां पयलींची संस्कृताय. म्हणजे 5000 वर्सां म्हणपाक सोंपें, पूण आतां पर्यंत आमचे कडेन येवप आनी ती आयली कित्याक लागून जर जायत तर आमच्या ह्या सुंदर अशा प्रांतांतल्या गोमंत भूमी जी म्हणटा पळय त्या प्रांतांतल्या लोकांनी जाणटेल्यांनी ती सांबाळून दवरली आसा. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांच्या हस्तुकीं सालिगांव फेस्टिवल 2024चे उक्तावण जालें. गोंयची उंचेली संस्कृती, धार्मीक एकचार आनी पारंपारीक उत्सवाक उर्बा दिवपा खातीर ह्या कार्यावळीचें आयोजन केलां. गोंय पर्यटन महामंडळाचे अध्यक्ष आमदार केदार नायक, व्यवस्थापकीय संचालक कुलदीप आरोलकार हांचे सयत मानेस्त ह्या कार्यावळीक हजर आशिल्ले. संगीत, पारंपारीक कलाविष्कार आनी हेर सांस्कृतीक कार्यावळींचें ह्या महोत्सवात सादरीकरण जालें. सगळ्या पर्यटकांक दिसता टुरिस्ट येतात ते इंटरनॅशनल डोमेस्टिक की दर्या देगेचे टुरिझम आमी टुरिझम म्हणून. गोवा इज ओनली अबाउट सन, सँड अँड सी. स्लोली जसे विचार बदलूंक लागले आमी ही संकल्पना हाडली की गोवा बियॉन्ड बिचीस. आणि गोवा बियॉन्ड बिचीसाच्या माध्यमांतल्यान आमी आमची खरी संस्कृती कितें तो दाखोवपाचो प्रयत्न 2022 डॉक्टर प्रमोद सावंताक घेवन दाखोवपाचो आमचो प्रयत्न आसा. आनी तातूंत कल्चरल संस्कृती खरी कितें आसा ते फेस्टिवल्सच्या निमित्तान फक्त शिगमो आनी कार्निवलार उरलो ना जाल्यार चिखलकालो सारकेलो आमी इव्हेंट सुद्दां फेस्टिवल सुद्दां व्हड पावण्यार व्हेल्ली आसा. आनी अशें व्हरता आसतना खरी संस्कृती आमची दिश्टी पडप आनी फुडल्या पिढीक ती दिशा मेळप आनी विकसीत भारत उलयता आसतना, विकसीत गोंय उलयता आसतना विकसीत सालिगांव जावप जे विचारधारा घेवन बाब केदार आमचो मित्र घेवन भोंवला, फुडें सरला, तातूंत एक बरें दिसता की आज तरुण पिढी भरपूर आसा. उक्तावण कार्यावळी उपरांत सादर जाल्ल्या वेगवेगळ्या सांस्कृतीक कार्यावळीचो आस्वाद व्हडा प्रमाणात प्रेक्षकांनी घेतलो. आणि इतल्याने खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया आयज सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.